काणकोणच्या हॉस्पिटलांत दिसाक कितलेशेच पेशंट उपचाराक येतात. तातूंत डायलिसिसाचे पेशंट आसात. मात फाटले 7-8 दीस जाले हॉस्पिटलांत लिफ्ट चलना. वयल्या मजल्याचेर यो वच करपाक पेशंटांक त्रास जाता म्हण हॉस्पिटलांत उपचार घेवपाक येवप्यांची कागाळ आसा. RDX गोवा खातीर काणकोणच्यान बापेश बोरकार. लिफ्ट बंद आहा म्हणून पायऱ्यांनी येवचें पडलें. आं वयर पण पडले झाले 8-10 दीस जाले. तुवें जायना जाल्यार तुज्या पायऱ्यांनी वचचें करचें पडटा. हय आनी काय उपाय आनी ना. काय ती सांगता सांगाय म्हणून कितें सांगता विचारल्यार कोण काय सांगना ती म्हणटा तुमी सगळ्यांक सांगो जाय म्हणून टेमी आमकां मेळून जाय सांगो सगळ्यांक एकठांय केलें सांगता बरें. पेशंट बरो ना मग हांगा येता पूण त्याच परिस्थितीन वयर वयचें पडटा. सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर ती बायल ती पयर मात चालू आसली आमी आतां पयऱ्यान येता न्हू डायलिसीस करपाक. डायलिसिसा येता तुमी काल बंद पडली बंद पडली. मागीर आतां डायलिसीस पेशंटांनी अशें चलत वचप वयर सद्या बंद म्हणटा चलून वचपा त्रास जायना. सरावंडींग जे लोक आशिल्ले ते भायर उलोवपाक लागले की लिफ्ट प्रॉब्लेम आसा, लिफ्ट बंद पडला. आमी प्रत्यक्षान म्हणलें बसून पळोवया म्हणलें खरीच बंद पडला काय कोणाक ऑपरेट करपाक कळना ती. जेन्ना आमी हांगा येवन पळयलें जाल्यार अक्षरशा लिफ्ट ही बंद पडली आसा. मागीर तेंच्याच सेक्युरिटी गार्डाक विचारलें बाबा लिफ्ट केन्ना सावन बंद पडला. ते म्हणपाक लागले जाली 7-8 दीस जाली म्हणपाक लागले. आमी मागीर आतां लिफ्टीच्या सायडीनच स्टेरकेस आसा वयर वचपाची लोकांक यो वच करपाची. थंय आमी रावन पळयलें जाल्यार डायलिसीस पेशंटाची ऑपरेटींग सगळें वयर आसा. म्हणजे ते वता आसतना बरे धडाक्यान वयतात पूण जेन्ना डायलिसीस करून सगळें ऑपरेटींग करून जेन्ना सकयल येतात तेन्ना सामकी वीक जाल्ले आसता आनी ते सारके अशें करून धरून येतात. इतली तेंची परिस्थिती सामकी वायट जाता सकयल जेन्ना देंवता म्हणटसर. आनी आमी तेंचे डॉक्टरा कडेन वचून जर इन्क्वायरी केली लिफ्टीचे कितें प्रॉब्लेम कितें आसा काय म्हणून जाल्यार सांगता ना आमी ऑलरेडी तांकां सांगलां तेमी आमकां सारके कॉपरेट करनात. आनी जेन्ना ते कॉपरेट सांगले म्हणटा तर ते अजून तरी पावले ना म्हणटा. हांव एक सांगपाक सोदता की आमच्या लास्ट टायम एक 2 दिसां पयलीं एक प्रोग्राम जाल्लो. त्या टायमार व्हडले मंत्री व्हडले लोक येवन गेल्ले आनी आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी अकस्मात गव्हर्मेंट कचेरीत भेट दिली. आमच्या काणकोणच्या गव्हर्मेंट मामलेदार कलेक्टराक अकस्मात भेट दिली. हांव म्हणटा की जेन्ना आमच्या डॉक्टर प्रमोद सावंतांनी डायरेक्ट येवन हॉस्पिटलां जर एक भेट दिताली जाल्यार ताका परिस्थिती कळटा आशिल्ली कितली वायल्ड सिच्युएशन आसा ह्या हॉस्पिटलाचें आनी कशें कंडिशन आसा तें ताका जाणवता आशिल्लें. आमदार श्री रमेश तवडकर यांनी हेजेर लक्ष घालचें. ह्या दिसांनी आमचे आमदारां दुसरे कडेन लक्ष सगळे कडेन फूल ऑल काणकोणाचेर लक्ष घालता. बट आमचे जे लोकल हेल्थ सेंटर आसा तेणी तेतून भरपूर लक्ष घालचें की तेतून ह्या हॉस्पिटलान इतलें सिच्युएशन वायल्ड आसा की पेशंट कोणाक सांगूंक सोदनात. गुरू बाब तुमी आतां हांगा डायलिसीस आयिल्ले हय कितें जालें प्रॉब्लेम कितें जाता तुमकां. डायलिसिसा प्रॉब्लेम म्हणल्यार कितें ते लिफ्ट 2 दिसांनी लिफ्ट बंदच पडप. कोण काय एक्शन घेयना. आमकां सकाळ फुडें येतना आमच्यांनी चलपा जायना कित्याक आमचे धक्को दिसता. तीन स्टेचेर चडपा पडटा ती आनी येतना तर सामकें जाम जाता. आमी पडटा काय हें कळना. आतां ही म्हाका दिसता 3री फावट अशी बंद पडप. एक पेशंटा अशें उबान वचचें पडटा जाणटी मनशां. अशें कांय ना कोणा एक हें ना थंय कांय ना. ज्यो पयलीं त्यो टॅबलेट दिता आमकां कसली तरी त्यो पासून विसरलो हांव आतां. लिफ्ट बंद पडली तेजी उत्तर कितें दिता हॉस्पिटलाक कित्याक लागून कांय ना कोण वाचपूचो करना न्हू. हांगा एकलो मनीस हें डायलिसीस वालें केन्नाय बरो कोण विचारना वाचपाचें आसा काय ना. अर्थ काय ना. नाका जाता हांगा डायलिसीस करपाक पूण उपाय ना जावन येवची पडटा. उपाय ना जावन येवचें पडटा न्हू. पयशे पडटा न्हू आमकां. सगळ्यांची परिस्थिती तशी ना हांगा मडगांव वचपाची. थोड्या बावड्याक एक इंजेक्शन मारपाक पयशे ना थोड्यांचे. अशी इतली गरीब परिस्थिती आहा. काणकोण हॉस्पिटला खातीर काणकोणकारांनी ह्या पयलीं खुबशीं आंदोलनां केल्लीं आसात. तश्यो सेवाय मेळत रावल्ल्यो आसात. पूण आतां काणकोण हॉस्पिटलाची स्थिती पळयत जाल्यार गेले 8 दीस जे लिफ्ट आशिल्ले पेशंटां व्हरपाक ते लिफ्ट चलना. मुख्य म्हणल्यार हांगा काणकोणाक किडनी पेशंट भरपूर आसात आनी डायलिसीस करपाक ह्याच हॉस्पिटलांत येतात. जेन्ना ते डायलिसीस करपाक वयर वयता आनी जेन्ना डायलिसीस करून सकयल येता तेन्ना शक्ती आसना चलपाक. पूण त्याच परिस्थितींत तांकां स्टेरकेस वयल्यान 2 फ्लोर देंवून येवचें पडटा. हे लिफ्ट गेले 8 दीस बंद आसा. ताका लागून हांगच्या अधिकाऱ्यांक जेन्ना आमी विचारलें तेणी सांगलें की 1,53,000 ते एन्युअल मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्ट म्हणून एक प्रायवेट कॉन्ट्रॅक्टरा फारीक करता. पयलीं हें कॉन्ट्रॅक्ट GSIDC कडेन आशिल्लें. GSIDC मेंटेन करताले. आतां हो प्रायवेट कॉन्ट्रॅक्टर की कॉन्ट्रॅक्टर आसा आनी ह्या हॉस्पिटलाचो कितें पेमेंट इश्यू जाल्ले कारणान
हे लिफ्टाचें मेंटेनन्स जावना म्हणून हे लिफ्ट बंद आसा. आतां हें लिफ्ट केन्ना चालू जातलें हेजेर ठोस उत्तर कोणा कडेन ना. RDS गोवा खातीर बबेश बोरकर.